अंडरपास जालो थिंगा तेन्ना माजोर्दा तो कडेन झगडोन सेम थिंग दे सेड वॉट जर्नलिस्ट हिंगा जाता जाल्यार हिंगा आनी थिंगा तरी माजोर्दा सर ते ते तोडे आणि त्यांच्या फाटल्यान रेल्वे ट्रॅक नाशिल्लो हो आता त्यांच्या मुखल्यान रेल्वे ट्रॅक हा फाटल्यान आनी आम्ही फॉर द विलेजर्स ऑफ आरोसी अँड कासावली फॉर द लास्ट 23 years आम्ही मागतात की या रेल्वे क्रॉसिंगाक सोल्युशन हाडचो म्हणून आणि आयज आम्ही पयले जाल्यार हिंगा रेल ओवर ब्रिज येता आता हो रेल ओवर ब्रिज पळय येता तो ब्रिज येता 2 लेन रोडाचो आणि तेजे सकयल 5 मिटराचो स्लीप रोड येता आता तो स्लीप रोड पळय हा इज एंडिंग ऑन एवरी वन्स बॅल्कनी ते एक गजाल जाली तेजे उपरांत त्या घराक जो पळय कमर्शियल पळय व्हॅल्यू हा तो पयलो झिरो जाता कित्याक तेच्या फाटल्यान रेल्वे ट्रॅक हा तेजो सेटबॅक धरचो पडटा मुखार रस्त्याचो सेटबॅक तेका बांदचो पडटा बट तो आतां रोड पळय स्लीप रोड पळय बांदता तेका आयज कंपाऊंड वॉल बांदपाक जाय कित्याक तेजे बॅल्कनी कडेन रस्तो येता ही कॅनॉट कीप द स्लीप रोड ओपन नाल्यार गाडी भितर वचपाक शकता आतां तेका कंपाऊंड वॉल बांदपाक तेका सेटबॅक धरचो पडलो म्हळ्यार तेणें कंपाऊंड वॉल खंय बेडरुमा भितर बांदचें पडलें सो म्हाका दिसता हो आख्खो प्रोजेक्ट पळय रेल्वेन केला ऑलमोस्ट 100 crores प्रोजेक्टाचो इज नॉन फिजिबल अँड नॉन वायबल टू द रेसिडेंट्स ऑफ कासावली अँड आरोसी आणि आमी मागला कलेक्टराक हो एक्झिस्टींग प्लॅन डेप्युटी कलेक्टराक एक्झिस्टींग प्लॅन पळय आसा तो ताबडतोब ड्रॉप करचो कित्याक यू ऑल कॅनॉट डिस्ट्रॉय द पीपल द विलेजर्स तूं सारको म्हाका काबार करता म्हाज्या घराक कांयच व्हॅल्यू दोन्ना सो इन फ्युचर म्हाका कांयच मारपाक मेळना कित्याक दोनी सायड म्हाका सेटबॅक 25 मीटर सेटबॅक म्हळ्यार म्हाजो व्हॅल्यू घराचो जालो झिरो सो हांव मागतां गोंयच्या सरकाराक की हो प्लॅन पळय हा तो ताबडतोब ड्रॉप करचो आनी रेल अंडरपास बांदची आमकां जे कोणाकूय त्रास जायना ती रेल अंडरपास बांदून दिवची आणि आमचे गांवचे जे इशू पळय जे क्रॉसिंगाचे इशू आहा ते सॉल्व करचे म्हणून सरकाराक विनंती करता If it becomes a major district road, then only they can think of flyover. That will not allow. That they'll say more. Everyone has objected. So sir, हे आता कितें वायबल जायनात तूं पळय सर तुजेच हिंगा आसा जाल्यार तूं त्या घरांत कसो रावता त्या भायर तें वायब्रेशन आसतलें सर साउंड द नॉइज पोल्यूशन त्या भायर वायब्रेशन आनी एवरी ट्रक म्हळ्यार हे घर पसरोन वयतलेच कन्फर्मेशन आणि किती जालो सर सिनियर सिटीजन्स हिंगाचोय सर मेजॉरिटी सिनियर सिटीजन्स ऑल वर रिटायर्ड नॉट रिड्युसिंग द लाईफ स्पॅन ऑफ ट्राय ना Our house was in 1942. Older citizen higher. या प्लीज ಈಗ आमचे डेप्युटी कलेक्टर अलॉंग विथ रेल्वे एकलो त्यांचो इंजिनियर मंगल येयले आनी आमचे लोकांक म्हणजे तेणी दाखयलें इन्स्पेक्शन करून टेप लावन कोणाची जागो वयता तो आनी जागो वयता तो म्हणल्यार कोणाची बॉलकां वयता कोणाचे पावंडे वयता म्हणजे सामकरा एक बांय आहा ती बांय सोंपतली हिंगा एक स्लीप रोड येता सो हे कितें जाता सद्याकू एक तो तेजो मेन हे माड एम्बॅंकमेंट म्हणटाय तें हे सायडीन 70 मिटराचें आहा आनी कासाले वाटेन 160 आनी 3 मिटरांचें आहा सो त्या जाग्यार तें टर्निंग करपाक एक स्लीप रोड करपा पडटलो त्या सद्या म्हणटाय आमी तो नेरो कोताय म्हूण एक कडेन 20 मिटर 15 मिटर आमी क्वेश्चन मांडलें तेंच्या की तुमी हे कितको इतले नेरो कितको करतले कित्याक व्हडले हेवी व्हेकल येतली बस येतली ते 15 मिटरा ते 25 मिटर जातले त्या 15 मिटराचे ते टर्निंग जायना त्या जाग्याचेर सो तेणी मानलें सो आमी आतां इतले लोक हिंगा जमात जाल्लो हिंगाचो एफेक्टेड रेसिडेंट जमात जाल्ले सगळ्यांची म्हणणी आहा ही रेल ओवर ब्रिज आहा तो ड्रॉप करचो म्हूण बिकॉज दीस इज नॉट डेव्हलपमेंट हे आतां टोटल डेसिक्रेशन अँड डिस्ट्रॉईंग इरिवर्सिबल डिस्ट्रॉईंग ऑफ आवर विलेज ऑफ आरोसी अँड कंसावली सो आमी मागता सरकारा लागीं एक वायबल क्रॉसींग करपा आहा तें रोड अंडरपास करपाक आमचे प्रायमरी स्कूल आहा थिंगा तेच्या आयल्यान एक जागो आहा ते 1-2 लोकांक इफेक्ट जातलो आनी ते लोक एग्री जाल्या थिंगा तें दिवपाक सो आमी कितें मागता तें हे एरिया ही ड्रॉप करची कित्याक दिस इज अ टिपिकली पॉप्युलेटेड एरिया आमकां आमचो हेजेर
ऑपोजिशन आसतलेंच, कित्याक दीस इज नॉट फिजिबल, टेक्निकली नॉट फिजिबल एंड इकोलॉजिकली ऑल्सो नॉट फिजिबल. सण आसा एक अंडरग्रावंड करपाचो, नाजाल्यार आमचे सगळे घरान फुडल्यान सगळे वयता, भुरग्यांक खेळपा जागो ना, गाडी पार्किंगाक आमकां कांयच ना. आनी कंपाऊंड सुद्दां आमकां ते बांदून दिवपाक सारकें गॅलरीक आमचें कंपाऊंड तेकता, म्हणजे आमी रावपाचें थंय. सो कितें मागता तुमी आतां? आमी नाजाल्यार दुसरें अंडरग्रावंड मारपा, आमकां ब्रिज नाका, आमी अंडरग्रावंड हें करपा, अंडरपास करपाचें. नाजाल्यार तांकां खंयच्यान घरां ना, नाजाल्यार ते सायडीन करपाक त्यांनी जाय सर्वे करून. ऊपर जाएगा ना. बाबा बाप दूसरा रास्ते से भी आएगा. Why don't we show the houses? Why don't we show the houses which are already there? अच्छा, ट्रक कैसा टर्निंग करेगा? अरे why don't we show the 5 मीटर में जाएगा ना. बहुत सारी टर्निंग नहीं होता है प्रैक्टिकली. आगे सर प्लीज वहाँ पे मैं बोला ना व्हाइट वाला राइट उधर ही खत्म होता काय ती बॉब मारली रेल्वे डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून कितें पूण गोवोरमेंटान प्रेशर घालून तें केलें आनी डबल ट्रॅकिंग कोडशाक लागून सुरू जालो. आतां कोड सोंपय वयता तेजी आमच्या गोर सरकारान सर्वे करूंक जाय. रस्त्याचे देगेर पळय कोडशाचो पोल्युशन बदलान सगळ्या झाडांचेर काय जालां पळय तें पोल्युशन मनशांचें काळजान वचचें ना, लंग्सान वयचें ना, भुरग्या बाळांच्या लंग्सान वयचें ना. झाडां पाळांचेर काळें बसलां मरे सगळे रेल्वेचे आमचे कपेला लागीं आमी इगोर्जेन वयता लोकांक घेवन. ती झाडां आहा त्या झाडांच्या पानांचेर सगळे काळें मारता कोडशाचो पावडर. आतां त्या झाडांचेर बसला जाल्यार आमी भुरग्या बाळांक घेवन देव मंदिरान वयता, भुरग्यांच्या लांगसान तो पावडर वेचो ना. बरें तें केलें आमी मरोंक तयार जालें, दिवंक खबर सरकाराची खुशी. आतां हो रस्तो इतलो रोवन करून आतां ही लोकांची घरां इतली मोडून घालप आनी कितें गरीब लोक खंय वयतलो, कितें करतलो. मातशें तर लक्ष घालूंक जाय आनी सरकारान जाता ते बरे भाशेन सर्वे करून हें जाता ते गरिबांक मातशें वाटावून करूं जाय. कित्याक गोंयची फर्जा आमी भायले येवन हांगा सेटल जावन आमी गोंयची फर्जा मातशें चिंतीत करून बाबा ही गोंयची फर्जा कितले पिळगेचे पिळगे आमी आमची घरां आहात. आतां टेप लावन तुमी म्हणटा डेव्हलपमेंट करूं, व्हडले रस्ते बांदता ते लोकांक रोड माडून उडोवप. हांवें पळयलां मोबा सायडीन रस्ते बांदताले लोक माथ्यार हात दवरून रडटालो, आई गे आई बाबा गे बाबा म्हणून. हांवें पळयलां त्या सायडीन कोणें तांची दुकान पसून पळयत ना. एक फावटी काम सुरू जालें म्हणजे भायले कॉन्ट्रॅक्टर पळयना, गरीब लोकांक माडून आपली कामां करतात. आनी हे कोडशाक लागून आमी सारकेच मेले बाबा. कितें फ्युचराक आमच्या भुरग्या बाळांक लायफ ना त्या कोडशाक लागून. कित्याक कोणूय तो येवन आमच्या कपेला लागीं झाडां बेडां तेजेर पळयात सगळें काळें बसलां. आनी भुरग्या बाळांक घेवन देव मंदिरान वयतात, भुरग्यांच्या लांगसान हे काळें वयचें ना. आमचो सीएम दोतोर जावन आहा ताणें मातशी सर्वे करची हेजेर प्लीज. बस इतलेंच. So basically the railway has proposed a flyover on the NC25. So in that regard, I had fixed the inspection here today, basically on the request of the residents who are staying here. So railway officials were also present and they have shown them the plan of the flyover, that how it will come. So the residents have also filed an objection before me. Those hearings are pending. So we had an inspection today and we have shown them the plan. So whether they are agreed to the plan? So as of now they are not agreeing, but hearings are under process before me. They can build pollution, and those are ancestral houses. It can even get demolished. So it will be difficult for us to stay in those houses. So I request authorities to discontinue this proposal.